हांगासर आयज आमी आसा अंजुने डॅमा भितर आनी अंजुने डॅमा भितर हांगासर 40 वर्सां पयलीं जवळ जवळ 4 गांव हे डॅम बांदपाक लागून हांगासरल्यान दुसरे कडेन स्थलांतर केले आनी ते गांव म्हटल्यार गुळ्या, अंजुणे, पंचुले आनी केळवडे. ह्या 4 गांवांचो इतिहास कितें? हांगासरले 4 गांव जे आसले ते 40 वर्सां पयलीं आपलो कशें लायफ स्पेंड करताले, कशें जगताले, कशें शिकताले, कशें बाजाराक वयताले, हें आयज आमी जाणून घेवपाक लागून आयज आमी अंजुने डॅमा भितर येयला. द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अंजुने डॅम ओनली ऑन प्रुडंट. 40 वर्सां पयलीं म्हळ्यार आमचो हे आतां घाटाचो मस्तक आनी न्हंयचो किनारो सोदीत आनी सादीत जाणटेल्यान हांगा खुटी मारून हो गांव वसयलो. आनी हो गुळ्या गांव सत्तरींतलो असो एकमेव गांव आसा जो त्या गांवा मसून एक रोड आसा आनी दोनी सायडीनी घरां आसा. जाणटेल्यान तेन्ना हे करतना गांव वसयतना सारको तसो इंजिनियर कसो प्लान करून हो गांव वसयल्लो गांव. आणि पयलींच्या तेंपार ह्या घाट मार्गांतल्यान जे अरबस्थानांतल्यान लोक येताले ते व्यापारी लोक जे आसा ते त्या गांवांतल्यान वयताले. आता गोंयांतली सगळ्यांत जुनी मशीद जी आसा ही आमकां तेचे अवशेश गुळे गांवांत पळोवपाक. हे आमचे मेन देव सातेरी देवबायचे. गुणे सुद्दां तेन्ना जाणटेल्यांनी कट करतना पळयात कशें केल्ले ते सारके ते बसोंक जाय तशें ते तरेन कट केल्ले आसा. सगळे चिऱ्यांचे सगळे म्हणजे हय जाय ते सारखे शेपीन सगळे केले. हे चिरे खांबे काडल्या उपरांत तेच्या वयर दवरपाक आनी हेच्या वयर लाकडी हें आसलें की तेका शिवाचे बी हें आसलें सारके चित्रां आसलीं अशें कोरीव काम केल्लें. तेन्ना पयलीं कोणी तरी कितें मेस्तान केल्लें आसतना तशें कोरीव काम आसलें. हे देवाचो हे 4 खांबे आहा, हे 2 आनी हे 2 हे देवळाचे खांबे आनी हेचे खांबे 4 खांबे आसले आमच्या देवळांत भितर. तेचे हे पळय हे आतां पडलेले आसा हे 40 वर्सां पाणयात फुगोवन.